तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस न्हू. तुमकांय देव कृपा देव फाळो. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. देवा आमच्या बापाची सौम्य गुस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाचे बाबा भयणींनो, ह्या मिसा बिडी वांटून घेवचे आदी आमचे सगळीं ते जी आमचे काळजां म्हणून आसात बाबा ते वेळार देवाच्या हातांत आमी घालुया. आनी हे पवित्र गोठ फावो ते पोरी समोर मुख आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांतल्यान दूख दोतोरल्यान बॉक्सां दिवच्याक तुका बापान धाडला सौम्या काकलूतकोर. सौम्या काकलूतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूतकोर. क्रिस्ता काकलूतकोर. आमची खातीर विनोती कोरशाक तूं देवाच्या उजव्याक बसलाय सौम्या काकलूतकोर. सौम्या काकलूतकोर. सोपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाची भिता पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्परा देवा वाट चुकलोल्यांक परत येवंक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय. क्रिस्ती भावात उचारतोलीं सगलीं तांच्या क्रिस्ती नांवां आड वेता तें पयस करूं आनी ताका सोबता ते पोरी जियेवूं हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी हेजेकियास राजा पिडीन पडून मोन्नाचे तोंडीर पावलो. इसायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूक आयलो. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें गोर ताऱ्यार घाल, कित्याक तुज्या मोन्नाचे दीस पावले, तूं आनीक बरो जावचो नाय. हेजेकियासान आपलें तोंड वणटी वाटेन परतिलें आनी सर्वेस्पराक अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वाशीपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोळ्या मुखार नीत तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कोर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुकां गळून हेजेकियास रोडलो. तेन्ना सोर्वेस्पोर इसायासा कडेन असो उलयलो, वच आनी हेजेकियासाक सांग, सोर्वेस्पोर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजीं दुकां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मदें तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरान चडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां चडयतलों. त्या भायर आसिरियेच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलों. हें शार हांव राखतलों. इसायासान म्हणलें, आंजिराचो लेप करून हाडात आनी ताच्या गायाक लायात आनी तो बरो जातलो. हेजेकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरान वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली कुणां दिताय? इसायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें करतलो म्हूण दाखोवंक सर्वेस्पोर ही कुणां दिता. पळय, देंवत्या सुर्याची सावळी आजाकाच्या पांवड्याचेर 10 पावलां फाटीं सरोशी हांव करतलों. सांगलोले प्रमाणें सुर्याची सावळी 10 पावलां फाटीं गेली. म्हजें जिवीत अजून अर्दें सोडलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलोलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. आमचो जबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालों, जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात ताचे मदल्या आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. आमचो जबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय.
गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरी म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणपिया वरी म्हजें जिवीत रेवडिताय, भोंवरेंतलें तें कापून उडयताय. आमचो जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. आमचो जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सोमी म्हणटा, म्हजीं मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मात्या प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी जेजू एका सोनवरा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस बुखेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फरिसेवांनी तें पळोवन ताका म्हणलें, सोनवार दिसा करून नसो तसलें काम हे पळय तुजे शीस कोत्तात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदता नासली, पूण फकत याज्ञिकांक खावंक येताले. ते देवाक भेटवले उंडे तांणी केले हें तुमी वाचूंक ना. वो सोनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात, तरूय गुन्यांवकार जायनात हें तुमी समोरतींत वाचूंक ना बी. तर हांव तुमकां सांगतां, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, बोळी नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकार करचे नासलेत. तर मनशाचो पूत सोनवाराचो दोनी. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भणीनो, आज ही दोनी उतरां जी आमी जेन्ना आयकल्यांत ती आमकां एक खास संदेश दितात. आनी तो म्हणजे देव आमकां केदींच सांडिना. देव आमचो आसरो सदां काळ. पूण आमी भावार्थान ताका उलो मारूंक जाय आनी अशें केल्यार देव आमकां पावता. आमी आयकलां पयले वाचपान पातशा जकराया निमाणें ताचे दीस संवसार सोडूंक लागीं पावलोलेत. तो बरो मनीस आसलो, केन्ना तें वायट करूंक ना. ह्या वेळार तो देवाक उलो मागता मागणी करून, आनी देव ताचे मागणें आयकता आनी ताका आनीक वर्सां ह्या संवसारांत काडूंक दिता. खरेंच देव भावार्थ्यांक बरे मनशांक केदीं सांडिना. आमकां कसलेंय कोस दूख आसूं देव सदांच आमकां एक कोस सोंसूंक आदार दिता. आमी आयकलां दुसरें वाचपाक, शीस बुकेल्ले पूण दीस आसलो सोनवार.
आनी जुदी लोक हो सोनवार मानतालेत कसलेंच काम करूंक नजो. पूण येशीस कसलें काम करताले जायत ताणें कोणशे मोडले आनी ते हातान घासून खावंक लागले. म्हणजे हातांत घासप एक काम अशें फारिझेव धर्मशास्त्री मानताले. पण जेजू तांकां आसरो दिता, तांचो बाजू घेता एके भाशेन आनी म्हणटा दोनी हांव ह्या सगळ्या कायद्यांचो वडील व्हडलो मनशाक नाका तुमचे भेटोवण्यो मनशाक जाय दोया. खरेंच आमकां सगल्यांक दोया जाय, न्हय फकत देवाची पूण एकामेकाची. ही खास देणी जावन आमकां दिवंक आजून ह्या मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया. गीत घेऊया. C19 पानांचो 30 आणि 16. C19 पेज 36. म्हजे बाबन आमचें बलिदान देवा बाक मानता तसलें सावू म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोरेस्परा तुका उलो मातोले तुजे पवित्र सोबेच्या दाणांचेर तुजे दोयाल दीस घाल आनी भावार्थ्यांची पवित्रताय वाडोवंक ती आत्मीक प्रोत्साहन करूं दी. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदरां सासनांचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण सुमारुमतां जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जोनपण परगोडटां. चिरभरशेन ताचे मोहिमेवंत येण्याक वत्रेकतां. देखून सोर देवतां सांतां भोगतां सांगाती थांबोन आसतना तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना उंच सुर्गी. सर्वेस्पराचे नावे येता तो सुभागी. होसाना उंच सुर्गी. सोरेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोयर. देखून देवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक दाणून ही दाणां पवित्र करून मागता जावन ती आमकां आमच्या सोमिगुस्ताची कूड आनीक रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आपकोशें तो पराधीन जालो तेन्ना तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्याशी सांग दिलो म्हणून हो तुमी समज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून
तुम्ही समज घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यान सासणी कोराची हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासोल तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बावाताचो गोठ संसाराच्या सोडवणदारा, तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकलूत कर. देखून सोरस्परा सुमेजुगच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडूनची कास भेटवयता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडी रोगतान वांटो करतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकायेन मागता. सोरेस्परा आकी पिद्रुस्ता थोर सोबेचो उगडास कर. अशें लिवो आमच्या बाकीवंत बापा, फिलिपनेसिमा आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे संस्कारीक घेतल्यांक बरोबर तिका प्रिती मोगांत सपोर्ट कर. तशेंच पुनर्जन्माचे बरोस उंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरल्यान समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमी समस्ताची काकलूत कर मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये, देवाची माये सांगाती, भगवंत जुसे तिचो पोती, भगवंत दोतां सौकारीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासन जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवाचो पुजार बापा सन्मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थना दिवूर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोश, आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. तुज्या सुखाक आनी आमच्या सुरक्षेक बरोशें अंतरल्यांक आमकां तुज्या काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्तांत दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय राजूच रोयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाय ती शेळे जेवणा पयलें ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मारतां.
सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू. प्रार्थूया. सोरेस्परा पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र गुटांत परतून परतून वांटो घेवन
तुझें जिवीत आमचे भितर ओदीक वतीक वाडो म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सरस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यान सोबे आसूं. सुपदात देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. संत फ्रांसीसच्या वराक मागणे
आमी गीत घेवया A3 पेज नंबर 2 आमी बुद्ध बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगळा भावा भयणीनो, आज पयल्या वाचपान हिजकिया राजा विशीं आयकतले हांव. तो मोरणाचे तोरणीर पावलो. इजायास प्रवादी ताका सांगता तुजो वेळ पावलो. तेका एकदम दूख भोगता आनी रोडोन देवा लागीं मागणें करता, मागता तें जें कितें बरें केल्लें आनी बरें करूंक जाय ताका भलायकी दी म्हूण. देव ताका बक्षिता आनी 15 वर्सां दिता. तो म्हळ्यार भाव म्हयनो मागणें आमी फकत कितें आमकां जाय तेन्ना वस्तू जाय तेन्ना मागणें करता. तें मागणें न्हय, बगर आमचे जिविताचें अर्पण देवाच्या उतरा वरवीं जियोवंक, देवाच्या येवजणे प्रमाणे जियोवंक, तें मागण्यांचें जिवीत. हें मनान धरून फावो ते परी हो गूट समोर पातकां ओडकून घेवन दूख धरून बोगसणे मागया. सोरपदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्या उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं बातकां गेल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत बागीवन सुदांच आंकवार मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, वाट चुकलोल्यांक परत येवंक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय. क्रिस्ती भावार्थ उचारतलीं सगळीं तांच्या क्रिस्ती नांवां आडवेता तें पयस करूं आनी ताका सोंपता ते परीन जियोवंक. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एझेकियास राजा पिडींत पडून मोरणाचे तोणयेर पावलो. इजायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक आयलो. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजें गोर ताऱ्यार घाल, कित्याक तुज्या मोन्नाचे दीस पावले, तूं आनीक बरो जावचो न्हय. एझेकियासान आपलें तोंड वणटी वाटेन कडेन प्रार्थून मागता आनी खूब दुखां घडोवन एझेकियास रडलो. तेन्ना सर्वेस्पर इजायासा कडेन असो उलयलो, वच आनी एझेकियासाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या
तुजो पुर्वजां दाविदाचो देव अशें सांगता. हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजीं दुकां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मदें तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरांत चोडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां सोडयतलो. त्या भायर आझेरियाच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलो. हें शार हांव राखतलो. इसायासान म्हटलें, आंजिराचो लेप करून हाडात आनी ताच्या घायांक लायात आनी तो बरो जातलो. एजेकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली कुणां दिताय. इसायासान जाबाब दिलो, आपणें सांगलां तें कोत्तलो म्हूण दाखोवंक सर्वेस्पर ही कुणां दिता. पोले देव त्या सुर्याची सावली आकाशाच्या पावंड्यांचेर 10 पावलां पाटी सरोशी हांव कोत्तलो. आनी सांगलेले प्रमाणे सुर्याची सावली 10 पावलां पाटी गेली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे बोरकार. आमचो जाबाब जातलो, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. म्हणया, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो, म्हजें जिवीत अजून व्हड तें सोल्लें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलेलीं वर्सां नरकांत हाडचीं पडलीं. म्हणया, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो, जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे प्रितमेचेर जियेतात तांचे मदल्या आनीक कोणाकूच हांव देखचो ना. म्हणया, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तोंब वरें म्हजो तोंब उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरें म्हजें जिवीत रेवडायताय, भोंवऱ्यांतलें तें कापून उडयताय. म्हणया, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उत्तलो. तूंच म्हाका बरो कोत्ताय आनी जिवो सांबाळताय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. म्हणया, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उद्गार. उबी रावया. स्वामी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव कोत्ता. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस बुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फारिजेवांनी तें पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करून वचो तसलें काम हे पळय तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरान गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावून येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? वो सोनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरान सोनवार मोडटात, तरूय गुन्यांवकार जायनात. हेंय तुमी समर्थींत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगतां, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दोयास जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी. सोम्याचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळा बाबा भयणीनो, समजा तुवें तुज्या ल्हान दुवेक तेच्या बर्थडे दिसा एक देणें दिलें. आनी समजा तिणें तें देणें ते देण्या कागदान गुंडायलोले कागद काडून देणें कचऱ्याच्या धोब्यान उडयलें आनी तें गुंडायलोलें कागद आपल्या थंय दवरलें. हें एक विचित्र उदाहरण तुमकां ते फारिजांनी तांच्या धर्मा विशीं कितें केलां तें तुमकां समजून दितलें. त्यांनी तांचो धर्म फकत कायदे पाळपाचो धर्म केलो आनी ते कायदे देवान दिवंक ना. तांणीच ते कायदे केले आनी लोकांचेर भार घातले. दया, काकलूत, मोयपास, मनशापण त्या कायद्यान नासलें, देवपण. आनी हे धर्माचे अपमान करताले फारिजियो, जो सोबिताय धर्माची इबाळून ती व्हडशी विद्रूप ते धर्माक ताणें दिलें. देवान केन्नाच चिंतूंक नासलें ते कायदे दिवपाक मनशांक. आनी हे देवान दिला म्हणून ते कायदे पाडूंकूच जाय आनी अशें लोकांचे जिवितान त्रास आनी कोंतीचें जिवीत करून दिलें. देवाचें देणें तांणी कचऱ्याच्या डब्यान उडयलें आनी जे कागद गुंडायल्ले ते तांच्या हातान आसलें. आमी मनशांचें भायलें रूप पळयता, भितरल्या जिविताची आमकां वळख आसना. भायलो स्वभाव पळोवन आनी ताची नीत आमी ताची नीत करता. पूण देव मनशांचो भितरलो आनी भायलो स्वभाव वळखून घेता. देव मनशांचें काळीज वळखता आनी मनशांक आपल्या सारक्याचेंच दुलोप काळीज आसूंक आपयता. हे खातीर ताका भेटयलोलो योद्न ताका मानवना, पूण काळजाची भक्ती ताका मानता. ह्या खातीर जेजू म्हणटा शुभ वर्तमानान, म्हाका योद्ध नाका,
म्हाका दया जाय. आमी गीत घेवया C21 पेज नंबर 37 कितें घालताय त्या उंड्यान. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते कळशी. तुजी स्तुती करता हांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो आमी तुका भेटता. जितून दिला तुमच्या देवारान केला तो आमकां जिविताचो सोडलो जातलो. कितें वेलीर दवरताय, कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते कळशी. सोरेस्परा सृष्टीच्या रोसनार आमी तुजी स्तुती करता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो रोस आमी तुका भेटता. दाक बरें दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक मेवण जातलो. म्हजो आत्मा आनीक म्हजे काळीजांनी मान, म्हजो संतोश आनी दूख सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, नेम कायद्या खाल भेटयलोल्यो वेगवेगळ्यो बोलयो एकाच बलिदानान तुवें सुपूर्णायक पावयल्यो. तुजी भक्ती करतल्यांक सेवकांच्या बलिदान मानून घे. आनी जशें आबेलाच्या देनाचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां जोण एकल्यान तुज्या वैभवाच्या मानाक केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे वाकाणणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी सोडवणेचे वाटेन फुडें वेताव. देखून देवदूतांच्या दोलबारां सांगाती संतोसाच्या उमळ्यांनी बरोवन तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होजाना उंचसर्गी, सर्वेस्पराची नांवी येतात ओ सुभागी. होजाना उंचसर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाणां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसून आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूळ संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोळा
देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची कास भेट दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत वांटो घेतिल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवान बाबा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा, सिमिया आदारी गवळी बाबा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्ल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आमच्या मोगाची आनी सोयऱ्यांची दया कर, काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तुजो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोरकाळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताचे सांगाता ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बोरवाशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पोरवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोडलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट आनी कास्ताळ. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुजे भितर पावना पूण एक उतर मातुलय म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान सेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो खुडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमीन. आमी गीत घेवया D24 पेज नंबर 60 काळीज मोशे तुक अंतरेकता. Shiva
आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो आपली भक्ती करतल्यांक तो जिवंक खावंक दिता. प्रार्थना. सर्वेस्परा दोयेन तुजे पोरजेचो आदार जा. सर्गींच्या गुटांनी तुवें तिका भरलें तर पोरणे जिवीत सांडून नव्या जिविताक उतरूंक तिका फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोपे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लाजतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सगळा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवय बापाक वाखाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया R15 पेज नंबर 182 जेजू मोगाच्या आगट्या. जेजू मोगाच्या आगट्या आमची लासुली काळजा तुझ्या मोगाच्या सोयरात विसोडटा तया प्रीती वाहून
टेस्ट 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 टेस्ट
Page 11. All peoples of the universe. AA 17. Page 11. AA 17. All peoples of the universe. Page 11. AA 17. All peoples of the universe. All peoples of the universe, sing to the Lord with cheerful voice. Him loudly praise and gladly serve. Into His presence come with song. Know that the Lord is God indeed. He made us, we belong to Him. We all on earth His people are. The flock He tends, His sheep we are. As for me, in justice I shall behold your face. I shall be filled with the vision of your glory. Good morning to all of you, Good morning, Father. and a warm welcome to this Eucharistic celebration. Let's remember the intention of this Mass. We also have our own personal intention. Shall remember all of those intentions. Remember to pray for all those who celebrate their birthday today, all those who celebrate their wedding anniversary, or our loved one who has died and gone ahead of us. We remember them today. Let us place them in the hands of the Lord and bless ourselves. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, the scripture readings of today reminds us that God cares for each one of us. God cares for the human need. Many a time we fail to bring all our joys, all our struggles, our challenges in the hands of the Lord, and we get carried away with the ways of the world. And so let us ask God's pardon and mercy so that we may worthily partake of this Eucharistic celebration. Together we shall say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who show the light of your truth to those who go astray,
so that they may return to the right path. Give all who, for the faith they profess, are counted Christians, the grace to reject whatever is contrary to the name of Christ and to strive after all that does it honor. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the prophet Isaiah. In those days, Hezekiah became sick and was at the point of death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came to him and said to him, Thus says the Lord, Set your house in order, for you shall die, you shall not recover. Then Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord and said, Please, O Lord, remember how I have walked before you in faithfulness and with a whole heart, and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. Then the word of Lord came to Isaiah, Go and say to Isaiah, Thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer, I have seen your tears. Behold, I will add 15 years to your life. I will deliver you and this city out of the land of the king of Isaiah, and will defend this city. And Isaiah had said, Let them take a cake of figs and apply it to the boil, that he may recover. Hezekiah also had said, What is the sign that I shall go up to the house of the Lord? Hezekiah answered, This shall be the sign to you from the Lord, that the Lord will do this thing that he has promised. Behold, I will make the shadow cast by the declining sun on the dial of Ahaz turn back 10 steps. So the sun turned back on the dial the 10 steps by which it had declined. The word of the Lord. Thanks be to God. Our response will be, O Lord, you have delivered my soul, lest it perish. Kindly O Lord, repeat. you have O Lord, delivered you have my delivered soul, my soul, lest lest it it perish. I said, in the middle of my days, I must depart. I am consigned to the gates of Sheol for the rest of my years. Response. O O Lord, Lord, you have delivered my soul, lest it perish. I said, I shall not see the Lord in the land of the living. I shall look on man no more among the inhabitants of the world. Response. O Lord, O Lord, you have delivered my soul, lest it perish. My dwelling is plucked up and removed from me like a shepherd's tent. Like a weaver, I have rolled up my life. He cuts me off from the loom. Response. O O Lord, you have delivered my soul, lest it perish. O Lord, by these things men live, and all these is the life of my spirit. O restore me to health and make me live. Response. O Lord, you have delivered my soul, lest it perish. Kindly stand up for the acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. My sheep hear my voice, says the Lord, and I know them and they follow me. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit.
A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus went through the cornfields on the Sabbath. His disciples were hungry, and they began to pluck ears of corn and to eat. But when the Pharisees saw it, they said to him, "Look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath." He said to them, "Have you not read what David did when he was hungry, and those who were with him, how he entered the house of God and ate the bread of the presence, which it was not lawful for him to eat, nor for those who were with him, but only for the priests? Or have you not read in the law how on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath and are guiltless? I tell you, something greater than the temple is here. And if you had known what it means, I desire mercy, not sacrifice, you would not have condemned the guiltless. For the Son of Man is the Lord of the Sabbath." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, the scripture readings of today reminds us that our God cares for each one of us, that our God cares for a human need. In the first reading, we have Hezekiah, who is sick and is on the point of death. And then he prays to God and he cries aloud. And Isaiah, prophet Isaiah, comes to him and gives him the message that the God has blessed you with another few more years, another 15 years. And so God sees his plight and is willing to reach out and help Hezekiah to be restored back to health and to continue his reign for another 15 years. In the gospel, we have Jesus who defends the need, the hunger of his disciples. It's a Sabbath and they are picking corn. And so the Pharisees question his disciples, how come you are doing this type of a work when it's a Sabbath and not supposed to do anything? And Jesus defends by giving them examples of David and how he also at the Sabbath we point fingers to others and point and make those who are guiltless point at them and make them guilty. And so the Lord reminds each one of us that the law or the rule or the regulation which is there is only to improve life, for the betterment or enhancement of life. It is not to become an obstacle to compassion. In a chapel, we know that most of the parishes have chapels, and so in a chapel on a Sunday Mass, a visiting priest was asked to celebrate that Mass. And so as he was celebrating the Mass and preaching his homily, the chapel no doubt was a small one, it was packed. There were a few people standing also, since there was no enough space. And so as he was preaching, he saw a woman who was heavily pregnant. And so he called the sacristan and he said, "See, there's a chair on the side. Ask that woman to come and sit there." And in fact, that chair was adorned with a lot of gems, a beautifully decorated chair. So the sacristan did it because the priest told him. So he went, he requested this woman who was heavily pregnant to come and sit on the chair. And she sat, attended the entire Eucharistic celebration. After the Mass, the chapel committee members came to the priest and said, "Father, what you did was wrong."
So the priest said, why? Because that chair is only for the bishop. Only bishop can sit on that chair, no one else can sit. You brought that pregnant lady and made her to sit on that chair. So the priest said to the committee, said, if the bishop had come, I would have definitely allowed the bishop to sit. But since this lady was heavily pregnant and needed a place to sit, I requested her to sit on that chair. And so there shouldn't be a problem. Even the bishop will be happy about it, that his chair was used well. So my dear brothers and sisters, that is what the Lord is telling us. Compassion is more important. Yes, the law is there, but it is there to enhance life. But if it is not enhancing life or destroying life, then we are to question it and to change it so that we are loving and compassionate in our words and action. Amen. Page 77, B39, take our bread. B39. Take our bread, we ask you, take our hearts, we love you, take our lives, oh Father, we are yours, we are yours, yours as we stand at the table you set, yours as we eat the bread our hearts can't forget. We are the sign of your life with us, and we are yours, we are yours. Take our bread, we ask you, take our hearts, we love you, take our lives, so Father, we are yours, we are yours. Pray, my brethren, that your sacrifice and mine may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the and good good of of all all. His holy church. Look upon the offerings of the church, O Lord, and as she make her prayers to you, and grant that when consumed by those who believe, they may bring ever greater holiness to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, to Christ our Lord. For by his birth he brought renewal to humanity's fallen state, and by his suffering cancelled out our sins. By his rising from the dead, he has opened the way to eternal life, and by ascending to you, O Father, he has unlocked the gates of heaven. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread and giving thanks broke it and gave it to the disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, took the chalice, and once more giving thanks, gave it to the disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me.
The mystery of faith. When we eat Eat this this bread bread and drink this drink this cup, we we proclaim your death, O Lord, until you come again. again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity together with Leo, our Pope, Philip Neri, and Simeon, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days by the help of your mercy. We may be always free from sin and safe from all distress, as we wait the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom, The power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. Live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof. Truly say a word, and my soul shall be healed. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit to be separated from you. Amen. Jesus, I love you with all my heart. I long to be near you and never to part. But Lord, my God, so weak am I to stand in this world of sin and sorrow. I
Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him, says the Lord. Let us pray. Having consumed these gifts, we pray, O Lord, that by our participation in this mystery, its saving effect upon us may grow through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Thank you for your participation in this Eucharistic celebration. Take the prayer to Saint Francis Xavier together. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask intercession for ourselves. We ask you to obtain for us, for the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything, together with you, we praise the Father, to Jesus in the Spirit. Amen.